नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। गोंयांतले अपघात आणि रफ ड्रायव्हिंग पळयली जाल्यार भिवपाची गरज आसा सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। सोरो पिवन चलोव नाकात गाडी केले आवाहन। गुजरातात ड्रग्साच्या व्हडल्या रॅकेटाचो पर्दाफाश। दिल्ली पुलिसाच्या खासा पंगडान गुजरात पुलिसाच्या मजतीन 5000 कोटींचे कोकेन केले जप्त। कळंगूटच्या थळावे चलयेचो विनयभंग केल्ल्यान लोक फुर्यो। चलयेचेर नाका जाल्ले कमेंट्स करप पर्यटकांक पडले म्हारग। पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक। स वर्सां उपरांत उठयली जम्मू काश्मीरातली राष्ट्रपती राजवट। स्वतंत्र सरकार स्थापनेचो मार्ग आता मेको। भंडारी समाजाची घटना दुरुस्ती वादात। नव्यान केल्ले घटना दुरुस्तीक जिल्लो रजिस्ट्रारा कडल्यान भंडारी समाजाच्या एका गटाचे आव्हान। घटनेत वादग्रस्त दुरुस्त्यो केल्ल्याचो आरोप। आणि हाऊसिंग प्रकल्प आणि जमनीच्या प्लॉटिंगाचो विषय तापलो। बेताळबाटी ग्रामसभेत हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध। प्रिय कुंकळये जमनीचे प्लॉटिंग करून ते विकपाचे प्रकार थळावे जाले एकठांय खर विरोध। आता खबरो विस्तारान। दिल्ली पुलिसेच्या खासा पंगडान गुजरात पुलिसाच्या मजतीत गुजरातातल्या अंकलेश्वर वाठारात एका कंपनीत धाड घालून सुमार 518 किल कोकेन जप्त केले। या ड्रग्साची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात 5000 कोटी रुपये इतली आसा। तस्करीच्या रॅकेटात अंकलेश्वर फार्मास्युटिकल कंपनीची भूमिका निश्चित करपा खातीर फार्मा कंपनीच्या धनियांची पुलीस चौकशी करतात। रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एका चलयेक आती होके अशें एका पर्यटकान विचारिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी कळंगुटे बरोच बोवाळ केलो। आयतारा राती कडेन दांडिया सोंपोवन ही चली चलत आपल्या घरा वताली तेन्ना रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या गाडयेंतल्या कांय जाणांनी चलयेक आती होके अशें विचारले। अशें विचारतकीर ते चलयेन आपल्या वांगडा दांडियाक आशिल्ल्या आपल्या इश्टांक आफोवन घेतले। चलयेक नाका जाल्लो कमेंट पास केल्ल्यान तांच्या इश्टांनी गाडी आडोवन धरली आनी दुबावितांक पुलिशेच्या सुवाधीन केले। राती म्हटल्यार एक अराउंड 3:30 सुमार ही तुम्ही फाटल्यान ती पळोवपाक शकता। वयर तेंचे तर आरशे ब्लॅक आसा आनी सकयले तेंचे कडेन रेस्टॉरंट म्हणून लायसन आहा खंय। तेंचे कडेन तर रेस्टॉरंट म्हणून तर लायसन आहा। ते तर रेस्टॉरंट तर चलयता जाल्यार एक सिंपलशी गोष्ट रेस्टॉरंटाक एक मार्केटिंग जाय पडटा जाल्यार तेंच्यांनी एक तर वयले आरशे काय केल्या भितरली टेबलां आहा काय कोण लोक बोल्ला ते कांयच दिसना। कॉलेज सर तेजे वरसून डायरेक्ट कोर्टा हांगासर इलिगल कितें तरी चलता म्हणून। सेकंड थिंग हांगाच आमची देवळान नवरात्राच्यो राती चलता। दांडिया आसलो काल रास दांडिया थंयसर थोडी चोडवां आमची राती 3 सुमार चलोन वयताली घरा कडेन। तेंकां हांगासरसून कमेंट पास जालो की तुमकां कितले पयशे दिवपाक जाय ते आमी दिता, तुमी फक्त आप लोग अंदर आ जाओ, आप लोगों को क्या पैसा देने का हम लोग देताय म्हणून। ही आमची आयची परिस्थिती जाल्ली आसा। आमी आख्या कालाकुटान भोवले आनी आयचे डेटीक आमच्या वाड्यारूच न्यू प्रोमायसीस तेंच्यांनी ओपन केल्या। हांव हेज्या बद्दल आनी कांय उलयना। हांव एकूच सांगता जे हायर ऑथॉरिटीज आहा जावं कोणूय आमचे पंच मेंबराक आमी सांगला आमची चोडवां जावं भुरगीं जावं कोणूय जावं हांगासर सेफ भोंवपाक जाय। हो आमचो डेलीचो रूट वॉकिंग पाथ हो आमचो। आमी हांगासरसून चलोन वयता, चलोन घरा कडेन येता, आमचो लोक हांगा चलोन टिट्यार वयता। आयज पासून आमची चेडवां सुद्दां हांगासरसून चलोन वयता। हांगासर फुडें कोण कोणाक पोवचो हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल सीएमाक म्हणून येता डायरेक्ट आमच्या सरपंचाकूय हे जाता बेगीन फोन करचे जाल्यार गांवचे भुरगे रेडी आहा दांडिया घेवन। खूब वर्सां पयलीं तुमकां खबर आहा एक ग्रूप आसलो। आतां म्हाका तो एक्टिवेट करपाची गरज आसा की कोणा कडेन जर कांय जायना जाल्यार गांवचे भुरगे फुडें सरून हॉकी स्टिकीन तांकां धांवपाचें आहा। ती ओपन चॅलेंज तांकां कित्याक तुमी जर आतां रातचे आमच्या चेडवांक चलोवंक दिना। फाटीं होच इन्सिडंट आमचो वॉल्तार जाला पूण तो खंय ना खंय रिकॉर्डार येवंक नासलो।
जम्मू काश्मीरात 6 वर्सां उपरांत राष्ट्रपती राजवट उठले आणि स्वतंत्र सरकार स्थापनेचो मार्ग मेकळो जाला. राष्ट्रपती राजवट उठोवपा खातीर आयतारा राती केंद्रान अधिसुचोवणी जारी केली. केंद्रशासित प्रदेश आशिल्ल्या जम्मू काश्मीरात बेगीनूच नवे सरकार स्थापन जातले. हे फाटभुंयेर राष्ट्रपती राजवट काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. जम्मू काश्मीरातली निमाणी विधानसभा वेंचणूक 10 वर्सां आदी 2014 वर्सा जाल्ली. ह्या वेंचणुके उपरांत भाजपा PDP युती सरकार तयार केल्ले. भाजपान तेको फाटी घेतले उपरांत आणि मेहबूबा मुफ्तीन मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिल्ल्यान 2018 वर्सा सरकार पडले. तेन्नासावन जम्मू काश्मीरात संघराज्याची सत्ता सुरू जाली. मात अंदू 6 वर्सां उपरांत जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेत नॅशनल कॉन्फरन्स 42 सुवातींचेर वेंचून आयली, तर काँग्रेस पक्षाच्यो 6 सुवाती तशेंच CPIचो 1 वेंचून आयलो. ह्या निकाला उपरांत ओमर अब्दुल्ला हो मुख्यमंत्री पदाचो ताबो घेवपाचे आसात अशी घोषणा नॅशनल कॉन्फरन्साचे मुखेली फारूक अब्दुल्ला हांणी केली. देखून हे फाटभुंयेर राष्ट्रपती राजवट काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. राष्ट्रपती राजवट उठोवपा खातीर आयतारा राती केंद्रान ह्या संदर्भातली अधिसुचोवणी जारी केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक भंडारी समाजाचे विद्यमान समितीन समाजाचे घटनेत केल्ले कांय बदल सामके आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त आसात. भंडारी समाजाचे एका दुसऱ्या गटाचो आरोप. फक्त आरोपूच न्ही जाल्यार हे गटाचे जिल्लो रजिस्ट्रारा कडेन हे दुरुस्त्यांक आव्हान. नेमक्यो गोमंतक भंडारी समाजान आपल्या घटनेत अश्यो कितें दुरुस्त्यो केल्यात आणि तांकां भंडारी समाजाचे दुसऱ्या एका गटाची कित्याक हरकत आसा, पळोवया हो रिपोर्ट. गोयचो सगळ्यात व्हड समाज म्हळ्यार भंडारी समाज. मात हे समाजाचे संघटनेन फाटले कितलेशेच दीस जाले किजिरा जायत आसात. विद्यमान अध्यक्ष अशोक नायक, उपाध्यक्ष देवानंद नायक, खजिनदार जोगुसो नायक आणि सचिव फोक्रू पणजीकरा आड भंडारी समाजातले एक प्रबळ गट आक्रमक जाला. ह्या सगळ्यांनी समाज संघटनेत भयंकर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचो आरोप जाता. आता हे सगळे जायत असताना भंडारी समाजाच्या घटनेत ज्यो दुरुस्त केल्यात तो आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त आसात म्हणून समाजातल्या एका गटान आरोप केला. भंडारी समाजाच्या घटनेन केल्ल्यो वादग्रस्त दुरुस्त्यो. पहिली, समाजाचे चली वा चल्यान समाजा भायल्यांकडे लग्न केल्यार ताका समाज संघटनेचे वेंचणुकेत वांटेकार जावपाक शकना. दुसरी, अशा लोकांची समाजाचे केंद्रीय वा तालुका समितीचेर नेमणूक वा शिफारस करपाक मेळची ना. तिसरे, 3 आमसभाक उपस्थिती लायिल्ल्यो 50 वर्सां वयलोच मनीस समाजाची वेंचणूक लडोवंक शकता. गोमंतक भंडारी समाजाची सद्याची अशोक नायक हांचे अध्यक्षते सकयल्ली समितीच बेकायदेशीर आसा. तांचो कार्यकाळ 2021 सोंपला. अशें हे बेकायदेशीर समितीन समाजाचे घटनेत केल्ल्यो दुरुस्त्यो मान्य ना म्हणून समाजाचे दुसरे एक सक्रिय गटाचो आरोप. तांणी हे दुरुस्त्यांक जिल्लो रजिस्ट्रारा कडेन आव्हान दिलां. ते जे पळय अमेंडमेंट जेन्ना आमकां दिसले की RTIन मागले आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडल्यान, तेन्ना तातूंत कळ्ळें की ते हातूंत अमेंडमेंटान अशें आसा की समाजा खातीरचे घातक आसा, जे अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. ह्या खातीर हे जे पळय इल्लिगल जे आतां पळय करूंक सोदता इलेक्शन, ते इलेक्शन नॉट करेक्ट. सो इट हॅज टू बी स्टॉप. हांचेर FIR जाल्लो आसा, तांच्यांनी देंवपाक जाय. त्या हातूंत आमकां एक असो डॉक्युमेंट मेळ्ळो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मिस्टर आडकुलकर हाणें भितर तांकां एक लेटर केल्लें नोव्हेंबर 2023 की तुमी जे पळय तुमची डिस्क्रिपन्सी आसा, जे अमेंडमेंटान खुबशे ऑब्जर्वेशनान आयल्या, ते तुमी डिस्क्रिपन्सी क्लियर करा अशें म्हणून तांचे ते अमेंडमेंट्स पेंडींग दवरलेले. ते अमेंडमेंट्स तांच्यांनी इन जानेवारी वेन सुरज पेडणेकर हो जो पळय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तो एक 22 दिसां खातीर आयिल्लो, ताज्या मार्फत ते पास करून घेतल्या. इलेक्शन कमिटी काडटा, ही कमिटी खंयच हें आसपाक जायना, इंडिपेंडंट आसपाक जाय. ती इंडिपेंडंट आसल्या कारणान इलेक्शन फेर जाता. आनी जे पळय हातूंत अमेंडमेंट बीन जे केल्या ते अमेंडमेंटाच्या फायद्यान हाका भायर उडय ताका भायर उडय अशें जावचें ना. सो इलेक्शन कमिटी कोणी आसूं पण काडटा आसतना सगळे AGMाक विचारून काडपाक जाय आशिल्लें की बाबा हो जो पळय ही कमिटीची नांवां दिल्या ती तुमकां मान्य आसा काय ना. जी तेंच्यांनी 17 नोव्हेंबराक ते AGMाक 17 इलेक्शन सांगला पळय, इट्स इलिगल. ती संस्था 21 ते 24 पर्यंत इलिगल आसा. ती AGMय इलिगल, सगळें इलिगल केला तेन्ना आसता ते इलेक्शन रायट डिक्लेअर करपाक तांकां रायटूच ना. तितून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिटी म्हणून काडल्या 5 जाणांची, आनी ते बी तांचे नाकांतलेच आसा. प्रत्येकाच्या मेंबराचे मावस भाव आसा चडशे भितर, कळ्ळें. आनी अशें म्हणटा हांव की ते अशें आमी
समाज बांधव अशें करता की ते जर 5 जाण तितून भाग घेवचे जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतलें आनी आमी तेजी कंप्लेन बसून घालपाक फाटीं रावचे ना. इट्स टोटल इलिगल. आनी तांच्यांनी खंयच्यान पळ काडून 4:30-5 मिनटांनी पळ काडून तांच्यांनी खंयच्या तरी एका हॉटेलाच्या रुमान मिटींग घेतली आनी मिटिंगेक तांच्यांनी अशें सांगलें की 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 आमी जी कमिटी बीन काडल्या पळय ती तेंच्यांनी ते बाकीची प्रोसिजर तेंच्यांनी थंय फॉलो केलो. एजीएमाक तेजें कांयच सांगना. सद्याक आमी जर पळयत जाल्यार भंडारी समाज गटातटांनी विभागला. समाजाचे राजकीय फुडारी राजकीय आरक्षणा खातीर सरकारा कडेन जातनिहाय जनगणनेची मागणी करतना दिसतात. दुसरे वाटेन समाजाची अशोक नायकाचे फुडारपणा सकयली विद्यमान समिती बेकायदेशीर आशिल्ल्याचोय आरोप जाता आनी आतां समाजाच्या घटनेंतल्यो ह्यो दुरुस्त्यो वादग्रस्त थारल्यात. गोंयचो भंडारी समाज सगळ्यांत व्हड हे खरें, मात ताचे मदलीं कोफुजांवां आनी गटतटूय तितलेच व्हड इतले मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हाड्डोळ कुंकळये वाठारांत जावपी मेगा हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. तशेंच ह्या मेगा हावसिंग प्रकल्पात गुंतवणूक करप्यांक पंचायत मंडळा कडल्यान कसलेच दाखले मेळचे नात अशें स्पश्टीकरण वेलिंग प्रियो कुंकळयेच्यो सरपंच हर्षा गावडे हांणी दिलां. म्हाड्डोळ कुंकळयेच्या लोकांनी आयतारा केळबाय देवीच्या मंडपात एकठांय येवन मेगा हावसिंग प्रकल्पाक विरोध केलो. हो प्रकल्प आमी जावपाक दिवचे नात म्हूण थळावे उलयले. पंचायत ह्या प्रकल्पाक विरोध करता. ह्या मेगा हावसिंग प्रकल्पात गुंतवणूक करप्यांक पंचायती कडल्यान कसलेच दाखले मेळचे नात अशें वेलिंग प्रियो कुंकळयेच्यो सरपंच हर्षा गावडेन स्पश्टीकरण दिलां. नंबर 27-28 जे प्लॉट करून विकपा सोदतात तर ते जावपा जायना. पूण आनी जर 90-100 अशे प्लॉट जाले जाल्यार आनी लोक वस्ती वाडटली. पयलींच आमच्या गांवांत थोडे थोडे वाड्यांचेर आमकां आजून उदक सारकें मेळना. तितून अशें जायत जाल्यार लायटीक, उदकाक आनी आमच्या निसर्गाचेर खूब फटको बसतलो. तो एक सुंदर असो गांव आसा. अशें जर आनी एक 500,000 लोक येवन हांगा रावले जाल्यार ही आमची निसर्गाची संपत्ती नश्ट जातली. तशेंच आमकां हांगा लोक आमचे जे आसा प्रत्येक जाणा कडेन एग्रीकल्चर एरिया आसा. चडशे आमचे जे आमच्या गांवांत आसात तांकां प्रत्येका कडेन थोडी ना थोडी तरी आसात. अवघे एक 4-5 जाण सोडले जाल्यार तसो हो जागो विकपाक मेळना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हो जागो आसा तो ऑर्चर्ड जावन आसा. थोडो अवघड 5-1 हजार स्क्वेअर मिटर एक तो सेटलमेंट आसा. असो जागो घेवं नाकात. फाल्यां समज कोणाच्या फावोरान तुमी येवन घर बांदले पयशे घेवन इतले लाख म्हणले तितले लाख म्हणले अशें करून आमच्या पंचायतीन येवन समज लायट उदक जावं घराच्या नंबराक एक जाल्यार तो मेळचो ना. आमी ह्या सगळ्याच्या गांवकाऱ्या वतीन आमी तांकां विरोध करतात. हे झोनल सर्टिफिकेटीन स्पेशली मेन्शन केल्ले आसा की एज पर रिजनल प्लॅना प्रमाणे ही पार्टली सेटलमेंट आणि नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट झोन अशी तेचेर मेन्शन केल्ले आसा. दोन्ही सर्वे नंबर 28 आणि 27. ताका लागून हे कंप्लिटली बागायती जमीन असल्या कारणान आणि थोडीच तितून एक 4-5 हजार कितें तरी स्क्वेअर मिटर जमीन ही सेटलमेंटान आसा. बाकीची सगळी टोटल आतां सोजिओपान सांगपाक त्या प्रमाणे 95,000 ऑलमोस्ट 95,000च्या वयर ही जमीन सगळी बागायती आसा. आणि ही कन्वर्ट करपाक तरी म्हाका तरी दिसना की कन्वर्ट करपाक जातली. पण आजच्या सरकाराचे जे धोरणां आसा त्या धोरणांतल्यान कितें जावपाक शकता. कारण आज जर थंय पळयशी त्या प्लॉटान जर पळयशी जाल्यार मोठी मोठी झाडां म्हणजे भरपूर प्रमाणात मोठी झाडां थंय आसा. आणि ही सगळी बागायती जर नश्ट करीत जाल्यार फुडें हेजे मुखार भरपूर हांगसर गांव सगळो डिस्ट्रॉय जातलो. पण परमनंट रेजिडन्स म्हणून जर खूप लोक येऊन रावूंक लागले साधारणतः 120 प्लॉटांची तयारी जाल्लेली दिसता जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जातलो. गांवाची डेमोग्राफी बदलतली. आनी डेमोग्राफी म्हणटा आसतना जात पीत किंवा धर्म हाजेर वचना. पूण लोकसंख्या सुद्दां वाडली जाल्यार सुद्दां कितें वेजिटेशनचे प्रॉब्लेम जातलो. हो गांव बागायती आसा. 100% बागायती आसा. प्रत्येक घरांत थोडी ना थोडी जमीन आसा किंवा एक 8-10 घरां आसतलीं जांची स्वताची जमीन ना. तांचो सुद्दां वेवसाय म्हणून जे बाकीचे बागायती करता ते कृषी लेबर म्हणूनच आसा. त्यामुळे 100% हो गांव कृषी क्षेत्राचेर जगता आनी हाजे फुडें जगतलो. त्यामुळे तातूंत खूब कितें बदल जावप हें परवडणारें ना. गांवच्या ओरिजिनल लोकांच्या हिता खातीरय परवडणारें ना.
गांवच्या पर्यावरणा खातीरय खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नाईक. बेताळबाटीच्या थळाव्यांनी वाठारात येवपी नव्या बांदकाम प्रकल्पांक खर विरोध केलो. बेताळबाटी वाठारात आदींच उदक, वीज, रस्तो तशेंच कोयराची समस्या उप्रासल्या. ह्यो समस्या पयलींच सुटाव्यो जावंक जाय देखून ह्याच फाटभुंयेर थळाव्यांनी ग्रामसभेत ह्या प्रकल्पा आड विरोध करीत थाराव मंजूर केलो. बेताळबाटी वाठारात उप्राशिल्ल्या वीज, उदक, रस्तो तशेंच कोयराची समस्या बेगीनच्या बेगीन सुटाव्यो करात अशी मागणी करपी सूर थळाव्यांनी ग्रामसभेत लावन धरलो. तशेंच बेताळबाटी वाठारांत कसलोच बांदकाम प्रकल्प आमकां नाका हाचेर सगळे थळावे ठाम रावले. बांदकाम प्रकल्पाच्या विरोधात सगळ्यांनी एकमतान थाराव मंजूर करून घेतलो. लोकांचो एक विशय आहा म्हणजे ड्रायव्हिंग प्रोजेक्ट नाका न्हू गांवांत. आय ऑल्सो एग्री, म्हाकाय नाका. बट अकॉर्डिंग टू द लॉचेर कितें गेलें, 1-2 युनिट आहात, 3 युनिट आहेत, ते मुगे हाडपाक जायना. ती कितें म्हणटात 3 युनिट आहात ते तितून दिवपाक जायना. बट तेगेर FPR आमकां स्वता तेगे 2000 जमीन आनी तेजे समोर 100 स्क्वेअर मिटर फॉर्म जाय मुगे ते हाडपाक जायना. दॅट इज नो लॉ. आय हॅव टू व्हेरीफाय द डॉक्युमेंट. एवरी डॉक्युमेंट सारकें आहा म्हाका इश्यू करपाक पडटा. ते म्हणटा ना आउटसायडर आनी इनसायडर ते आनी ना लॉ इज वन. हाव कॅन आय से आउटसायडर इनसायडर? लॉ इज वन. ते मुगे मेन्शन करपाक जायना. आतां रेजोल्युशन कितें घेतलें? ते रेजोल्युशन तेंचे कारण अचीव जायते तेंचे रेजोल्युशन सरकारा जाता. आय एम नॉट लॉ मेकर. ओके, आय एम नॉट अ लॉ मेकर. लॉ मेकर इज सरकार. आमची लोकांची ग्रिव्हन्सी आहा तितली हांव सरकाराक फक्त मांडिता आनी सरकाराक दिसता. सरकारान डिसिजन घेवपाक जाता. Panchayat is final issuing a licensing authority. Okay, Panchayat has to go through each and every document. If there are all the documents, first you need the title document. So there are 4-5 survey numbers, one construction coming in, one survey number. There is no amalgamation being done. There is no finance being done. There is no partition being done. See, all this you have to have this document. Even the technical license will be issued to the Panchayat. Okay, to issue the license for applicant. The Panchayat have to go to the details of the documentation, which is type of documents are with other relevant documents, which they are not there. But the problem is here, there are handful people in our village. Okay, as and when any MLA comes, they are always sitting on the fence. They are going with the MLA. So now what happened? All this project passed because the MLA or minister pressurizing the department or KCP to issue the license. Okay, and we'll see later. Okay, we'll see later. Once the technical clearance was issued, and if you go to the Panchayat, the concerned MLA or minister calls the Panchayat secretary or pressure the concerned handful Panch member with MLA and asking, okay, we'll see that there is no problem in the Panchayat. So these are the problems we are facing. These are the problems we are facing. Now there is no water, there is no light. All I can understand that it has to be told before the fire comes. All this road structure is not proper. Present the population having effect of water or power. That has to mention and send a file back. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दरेक पंचायत आणि कमुदिदाद सारख्या संस्थांनी फुडाकार घेतलो जाल्यार हेडगे गोरवांची समस्या पयस जावपाक मजत जातली अशें मत पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी उक्तायलां. गोशांक मजत दिवपा खातीर सरकार खासा आर्थीक तजवीज करता, मात तरी लेगीत लोकांचो सहभाग गरजेचो आसा अशें सिकेरी मयेच्या गोमंतक गोसेवक महासंघ संचलीत पाटेश्वर गोशाळेच्या 6व्या शेळीचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री निळकंठ उलयताले. अजूनही 8,000 आमच्या सेन्सराप्रमाणे माहितीला तुमचं म्हणता की 15 कारण सेन्सर जालना पण मागल्या 10,000 जनावरां आहा. पूण ह्या जनावरांक शिफ्ट करपाक रिलोकेट करपाक कमलाकांत सारखे लोक खुबशे संस्था आहा. पूण जाय आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आमकां अनुभव आहा की जेन्ना पंचायती जवळ 190 पंचायती आहा हाडली कायद्या प्रमाणे फक्त
फक्त 26 पंचायतीन आमचे कडेन MOU आसा आनी हे MOU करपाक पंचायती कित्याक फाटीं फुडें रावता नको, कारण सरकार तेंच्या पर्यंत एडवान्स पयशे तेंचे कडेन आमी दवरता MOU केल्या उपरांत आनी ते तेंच्यांनी MOU केल्या उपरांत हे गोशाळा दिवपाक मेळटा आनी आमकां खबर आसा की तेन्ना पंचायती त्या गोशाळेक पयशे दिवपाक खूबशे फाटीं फुडें करतात, टायमार दिनात. आमच्या मुख्यमंत्री सांगनात की आता आमी विचार करपाक जाय की हे पयशे डायरेक्ट आमी डिपार्टमेंटान गोशाळेक ट्रान्सफर करपाक जाय. हो आमचो पयलीं विचार प्रश्न सोडयतलेच, जेणे करून आमकां हे गोशाळो जे आहा त्यो प्रमोट करपाक जाय. हे गोशाळो आहा तो मॅक्झिमम हेल्प करपाक जाय. 9,000 जो गायो पाडता आनी बुल्स पाडे जो रोडार आहा जाल्यार म्हाजे हिसपान ते 15,000 हिसपान आहा. म्हणजे गव्हर्मेंट फिगर 9,000, म्हाजे हिसपान अरावंड 15,000 आनी 15,000 जर आहा जाल्यार गोशाळा आनी बांदच्यो पडटल्यो. हितून सोंपचेना तें. प्रत्येक तालुका सरकारान आनी आमचो निलकंठ बाब हिंगा आसा तेणी प्रोविजन करचें पडटलें की प्रत्येक तालुकाने आसपाची गरज आसा, तालुका वायज. आनी तालुका वायज जर आसत जाल्यार आमी बार्देसचे लोक मये पळयता, मये शिकेरी गोशाळा आमचे कडेन बार्देसान ना. एक धाकटुले आहा शिवोले, ते मॅक्सिमम एक 30-40 पाडे काप्स आनी व्हडल्यो धरी जाल्यार तेजे कांपाउंडान एक 50 जाता, तेजे वयर जायना, कंजेस्टेड जाता. गांवांत ह्या गोरच्यो सगळे गोरवां मारता किंवा जे भटकी जनावरां आसा तांकां आश्रय दिवपाचें काम ही गोशाळा करीत आसा. म्हाज्या वाड्यार आसतली सुद्दां, कुंभार वाड्यार आसतली सुद्दां गोशाळा आमच्या सानिध्यान आमी ताका पूर्ण पाठिंबा दिता, पाठबळ दिता. तशेंच अनेक गांवची ज्यो समस्या आसा जी समस्या पयस करपाक लागलो आमचें सरकार कामूय करीत आसा. गोंयांतले अपघात आणि रफ ड्रायव्हिंग पळयली जाल्यार भिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अपघात आटपात हाडप ही फक्त सरकाराची जबाबदारी ना, तर लोकांनी लेगीत जबाबदारीन ड्रायव्हिंग करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. गोंयांतले वाडटे रस्ते अपघात पळयले जाल्यार भिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. सोरो पिवन गाडी चलोवप, रफ ड्रायव्हिंग करप आनी फोनार उलयत गाडी चलोवप ही सद्याच्या अपघातां फाटली मुख्य कारणां आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, पिवपाचें आसा जाल्यार घरा बसून पियात वा बारात वचून पिवपाचेंच आसत जाल्यार ड्रायव्हर घेवन वचात अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक केलें. रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. आनी कोविडाच्या वेळार हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. कितें सांगतालो? भिवपाची गरज ना. पण आज हांव सांगता गोंयांतले एक्सिडंट आनी रफ ड्रायव्हिंग जर पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. ही खरी गजाल आसा. आनी माविनान जशें सांगलें, इट इज द नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट. फक्त म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट फक्त हांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक जाण जो रस्त्यार गाडी चलयता, 2 व्हिलर, 4 व्हिलर, ओके, 6 व्हिलर, ह्या सगळ्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. एक्सिडेंटाची जर मेजर कारणां पळयत जाल्यार ड्रंक अँड ड्रायव्ह, सोरो पिवन आपुणूय मरता आनी दुसऱ्याकूय मारता. मोबायलाचेर उलोवन आपुणूय मरतात आनी दुसऱ्याकूय मारतात. ओके. तिसरी गजाल म्हणजे ताका आमी म्हणटात स्वता स्टायली मारून वचप. जे आजकाल 2 व्हिलर्स आयला पळय न्ही, त्यो 2 व्हिलर्स विथ द स्पीड जे 120-150 स्पिडीन चलोवन रस्त्यार आसा ताकाय मारून उडयतात आनी आपुणूय मरतात. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, बंद करा. पियोवपाचेंच आसा आपल्या घरा कडेन पियात. किंवा जर सोरो बार्रांत पिवपाचो आसा, दुसरो पियन असलेलो ड्रायव्हर बरोबर घेयात. कारण बरेच एक्सिडंट जे आहा पळय न्ही, म्हणजे एवरेज जर काडून पळयत 80% एक्सिडंट हे सोरो पिवन जाल्ले आसा.
म्हणजे हांव पियोना म्हणना, जेका पियोवपाचो आसा एक तर तरी आपल्या घरात कडेन बसून पियोचो, पण पियोन गाडी घेऊन निदान रस्त्यार तरी येवचो न्ही. प्रवाशी बशींच्या चालकांची आरटीओन अल्कोहोल तपासणी करची अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बशींच्या ड्रायव्हरांची चेक नाक्यांचेर तपासणी करची अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. म्हाका दिसता आरटीओ डिपार्टमेंटाक फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसपी तांकां कंटिन्युअसली अल्कोमीटर घालून तांकां चॅक करचें ही सिस्टम म्हाका दिसता आरटीओ डिपार्टमेंटान आमच्या चालू करची. स्टार्ट फ्रॉम द म्हणजे बॉर्डरीच्या भायर वतनाय बी आनी येतनाय बी, आनी जर तो पिला आसत जाल्यार ताका थंयच देंवोवचो आनी दुसरो ड्रायव्हर धाडचो, जेणे करून एटलीस्ट पब्लीक बसीक ट्रान्सपोर्ट करता तांची सामी कॅर घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी रस्त्यार पडपी फोंडकुलां पुरोवपाची गरज आसा अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडप ही फकत सरकाराचीच जबाबदारी ना, जाल्यार लोकांनी लेगीत जबाबदारीन ड्रायव्हिंग करची अशें माविनाचें म्हणणें. तशेंच गोंयभर वाडिल्ले रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर राज्यांत जायते कडेन नायट व्हिजन कॅमेरे बसोवपाचो येरादारी खात्याचो विचार आशिल्ल्याचें मंत्री माविनाचें म्हणणें. Even in spite of the new Motor Vehicle Act, where fines are very high, you have the other big reason, drunken driving. People getting drunk, it's like a bomb on the road. We come with this bomb right in the middle of the road, hurting others. Just because you are rich, you have no right to get drunk and kill others and then try to manipulate the system. Because in India, our system is sometimes manipulative and then come out of it or show some other person as the driver. It's high time we think of our fellow brethren. It's high time we think of the other citizen. It's only then Goa can be safe. I know some of you would say that Goa roads are not good. We have potholes, therefore accidents are there. Yes, coming from the roadside, as one of your films showed, coming from the wrong side and then falling in a pothole and then blaming the pothole also is not right. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलाय